आजच्या खबरचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात आयच्यो खबरो विस्तारान. गोंयभर ऑक्सिजनाची पुरवण करपी मेडिकल ऑक्सिजन प्रोडक्शन प्लांटाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भेट दिली. थंय वचून ह्या प्लांटांतल्यान कशे तरेन खंय खंय पुरवण जाता तें तेणी जाण जावन घेतलें. तशेंच तेची क्षमताय तपासली आनी तेच बरोबर ऑक्सिजन हाडपा व्हरपा खातीर जावपी येरादारेची पळोवणी केली. गोमेकोतय हांगाच्यानच ऑक्सिजनाची पुरवण जाता. सद्याक गोंयांत कोविड महामारीन धुमाकूळ घातला. आमी सगळे तरेची पावलां उबारल्यांत अशें सरकार सांगत आसलें तरी विरोधी आमदार आनी ताच्याच सरकारांतले मंत्री आमदार गोंयांत ऑक्सिजन वखदां, हॉस्पिटलां आनी स्टाफांचो उणाव आशिल्ल्याच्यो कागाळी करपाक लागल्यात. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान गोंयांतल्या मुखेल मेडिकल ऑक्सिजन प्रोडक्शन प्लांटाची पळोवणी केली. गोवा 365 ब्युरो. कोविडाच्या फाटभुंयेर लोकांची मजती खातीर टास्क फोर्स तयार करात. ते खातीर मिलिटरीची मजत घेयात. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन मागला. तेच बरोबर पारंपारीक वेवसायांक 100 कोटींचे मजत पॅकेजी दियात तो मागता. जाल्यार 45 ते 60 वर्सां पिरायेच्या लोकां मेरेन लसी पावोवपाक सरकार अपेशी थारिल्ल्याचें सुदीन ढवळीकरान म्हटलां. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी गोंय सरकाराचे निष्क्रियतेचेर चाबूक ओडल्यात. हाचे आदीं रोहन खंवटे, गिरीश चोरणकार, बिना नायक, चर्चिल आलेमांव हांणी गोंय सरकाराचो फोग काडिल्लो. जाल्यार दुसरे वटेन मायकल लोबो, कार्लोस आल्मेदा हांणी आपल्याच सरकारा कडेन बोटां दाखयल्लीं, खास करून लॉकडावनाचो काळ वाडोवपाचे बाबतींत. आतां गोंयांत लॉकडावनाचो काळ वाडयात ही मागणी आनीक नेट धरपाक लागल्या. गोंय राज्यांत कोविडान सध्या विकराळ रूप धारण केल्लें आसा. संपूर्ण गोंय आनी गोंयची प्रजा ही कोविडाच्या जबड्यांत सांपडिल्ल्या भशेन आज दिसता. अशा वेळार म्हाका दिसता जे लॉकडावन सोमार पर्यंत आसा त्या लॉकडावन आनी वाडोवप हें अत्यंत गरजेचें आसा आनी ओन्ली ऑप्शन आसा अशें हांव मानतां. हांव सगळ्या लोकां कडेनूय मागतां की तांणी स्वता जावन आपले वेवस्थापन, आपले आस्थापनां, आपली दुकानां, आपलो वेव्हार 8 दिसां खातीर किमान बंद करचो आनी स्ट्रिक्ट लॉकडावन पाळचें व्हॉलंटियरली. कारण अल्टिमेटली प्रत्येकाचें जीवन म्हत्वाचें आसा आनी तुका जर फाल्यां कोण हेल्प करपाक शकना जाल्यार तुजी हेल्प तुवेंच करप हें आज गरजेचें आसा. दुसरें, हांव सुरवातेक वचून मागणी करतां सरकारा कडेन की तुमी एक टास्क फोर्स करात. ज्या टास्क फोर्सांत सिव्हिल सोसायटीचे एमिनंट पर्सनॅलिटीज, एक्सपिरियन्स डॉक्टर्स आसतले आनी त्या भायर आर्मीचेय तज्ञ लोक आसतले जे ह्या कोविडाच्या खातीर जें कितें घेवपाक जाय, धोरण आंखपाक जाय तें धोरण आंखपाक सरकाराक मदत करतले. अजून पर्यंत टास्क फोर्स केल्लो म्हाका दिसना. इनफॅक्ट काल बरी गजाल घडल्या की देशाचो संरक्षण मंत्री हो आर्मी कडेन चर्चा करपाक लागला. काल प्रधानमंत्री आर्मीच्या लोकां कडेन चर्चा करपाक लागला आनी आर्मीचो इन्व्हॉल्वमेंट ते करून घेवपाक सोदता. गोंय राज्यांनी ताबडतोब हो टास्क फोर्स चालू करचो आनी ह्या टास्क फोर्साच्या मार्फत एक धोरण आखचें कोविड कशे पद्दतीन फायट करचें तें. तिसरी गजाल, व्हॅक्सिनेशनाचें ड्रायव्ह हें मोठ्या नेटान जावपाक जाय. फर्स्ट डोज पळया तो सगळ्यांक 15 जुलय टार्गेट दवरून सरकारान पूर्ण करचें. ताजे खातीर खंयच राजकारण करचें न्ही. पयर मुख्यमंत्र्यान आपल्या ऑनलायन मिटिंगेंत सांगिल्लें की सगळ्या आमदारांक कॉन्फिडन्साक घेवन आपूण सगळ्या आमदारां कडल्यान सेंटर्स घेवन प्रत्येक सेंटराचेर आमी तें स्टार्ट करया आनी मोबिलायज करून लोकांक हे कोविडाचे डोस, हे लसीचे डोस आसात व्हॅक्सिनेशनाचे, हे जाता तितल्या बेगीन आमी दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. 15 जुलय हें टार्गेट दवरलें जाल्यार म्हजे कोतान फर्स्ट डोस सहज सगळ्यांक पावपाक शकतलो. गोंयांत खूब कडेन हॉस्पिटल्स आसात जी बंद आसात. वेगवेगळ्या कारणाक लागून ती बंद जाल्लीं आसात पण इन्फ्रास्ट्रक्चर तशेंच आसा. ताजेर एक सरकारान विचार करचो आनी त्या ओनर्सांक कॉन्फिडन्साक घेवन खंय जाता जाल्यार ही हॉस्पिटलां चालू करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आतां थोड्याच तेंपान पावस येवपाचो आहा. पावस लागीं पावलो. पावसा खातीर आमची तयारी कितें आसा? पावस चालू जातकीर कोविडाचें पोझिशन आनी स्ट्रॉंग जावपाक शकता, केसीस आनी वाडपाक शकता. ताजे खातीर आमी तयारी कितें करपाक जाय हाजेरय आतां ताबडतोब विचार जावचो अशें म्हजें मागणें आसा. त्या भायर हांव सदांच सरकारा कडेन मागतां सुरवाते पासून की 100 कोटीचें पॅकेज हे रिक्षा ड्रायव्हर, टॅक्सी ड्रायव्हर, मोटरसायकल पायलट, खाजेकार, चणेकार हांकां सगळ्यांक एक पॅकेज दिवचें. जे सरकारान हाजे पयलीं
मायनिंग रिलेटेड जे पळय वर्कर्स आशिल्ले, कामगार आशिल्ले, ट्रक ओनर्स आशिल्ले तांकां सगळ्यांक दिल्लें. त्याच धर्तीचेर आज लॉकडावन जातकीर ह्याच घटकाची परिस्थिती अत्यंत बिकट जाल्या. हांकां खावपा जेवपाक ना. अशा परिस्थितीत हांचे खातीर एक ताबडतोब 100 कोटीचें पॅकेज सरकारान डिक्लेअर करचें अशी म्हजी मागणी आसा. हांवें गोंयची दायज म्हणून आमची एक स्कीम आशिल्ली जी तुगेली ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टांक मदत करपा खातीर. पयरच्या बजेटा भितर सरकारान सांगलां, चीफ मिनिस्टरान घोशणा केल्या की गोंयची दायज स्कीम चालीक लायतलो म्हणून. पूण ती जाता तितले बेगीन प्रायोरिटीचेर चालीक लावची अशी म्हजी मागणी आसा. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 2 फ्लोर वयर आसात. हे फ्लोराचेर अजून बेड्स घालूना दिसता म्हाका. बेडाची थंय शॉर्टेज आहा. सध्या लोक येता ते एक मागणी आसता लोकांक खंय तरी एडमिशन जाय. एक तर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां नाजाल्यार ESI हॉस्पिटल. सगळे कडेन बेड्स फूल आहा आनी ताका लागून हे दोन्ही फ्लोराचो उपयोग सरकारान सध्या बेड्स घालून पेशंटा खातीर करचो अशी म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा. पुराय भारतात लॉकडाऊन घालात अशें अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षान नरेंद्र मोदी कडेन मागलां. हाचे वयल्यान भारतांतली परिस्थिती कितली गंभीर आसा हाची हेर राष्ट्रांक जाणविकाय जाल्या, पूण आमकां जायना. मगोबाचो फुडारी आनी मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान खंत उक्तायल्या. ताच्या मतदारसंघातल्या लोकांक लसी बगर परत वचचें पडलें, देखून तो खुबळ्ळा. पळयात तो कितें म्हणटा तो. कोविड संसर्ग लॉकडावना नंतर कमी जातलो अशें आमकां दिशिल्लें, पूण काल परत जे फिगर आयलां तातूंत 24 डेथ आनी परत 3000 लोकांक कोविडग्रस्त जाल्या. जवळ जवळ 50% जे चेकिंग जाता ते ह्यातून 50% लोक पॉझिटिव्ह सापडपाक लागले. सरकाराक हांवें लॉकडावना विशीं विनंती केल्ली. सरकारान अजून पसून त्या विशीं कांयच प्रगती दिवना. आज सरप्रायजली जे आमी सांगताले गोंयांत लॉकडावन कर तेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष उलयल्या आनी तांणी म्हटलां सबंद भारतभर लॉकडावन करपाची गरज आसा अशें तांणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक कळयलां. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता गंभीर स्थिती निर्माण जाल्या. नंबर 1 जे वॅक्सीन 45 to 60 लोकांक गोंयांत घेवपाक जाय आशिल्लें तें वॅक्सीन जाय तशें लोकां पर्यंत पावना. खंय तरी डिपार्टमेंट हेल्थ आनी गोवा सरकार कमी पडटा अशें म्हाका दिसपाक लागलां. ज्या वॅक्सिना खातीर जी केंद्र तयार केल्या थंय लांबच्या लांब रांग जाता, थंय पळोवपाक कोण ना. काल राजीव गांधी कला मंदिरांतूच हांवें म्हणिल्लें की भायर माटोव घालपाची आवश्यकता आसा, त्या प्रमाणे तो माटोव आज घालपाक लागले. अशें प्रत्येक हेल्थ काल आमच्या एका फ्रांसीस लोबो म्हणून जो पंच आसा बेतकी खांडोळा पंचायती त्या बेतके हातूंत ताणें स्वता आपलो माटो घालो. अशें प्रत्येक सरपंचान पंचांनी जर केलें आसत जाल्यार ह्यो गोश्टी आमच्या हाता भायर वच्च्यो ना. लोकांक लसीकरण घेतल्या नंतर 45 मिनटां बसचें पडटा आनी थंय गरमी जावन उपयोग ना. थंडसाय आसपाक जाय. ज्या कडेन लसीकरण करतात थंय थंड परिस्थिती आसपाक जाय. दोतोरांची कंप्लेन आसता, स्टाफाची कंप्लेन आसता की भरमसाट हीट आशिल्ल्या कारणान आमकां ताचो त्रास जाता म्हणून. तिसरी गोश्ट की जे लसीकरण करतात थंय एकदां लसीकरणाक जाय तितली वॅक्सिनेशनां नासता. फॉर एग्जाम्पल पयर आमी आडपय ही कंप्लेन अशी न्हय पूण एक गोश्ट सरकाराच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक लक्षांत हाडपाक सोदता की वाडी तळावली पंचायतींत आमची जवळ जवळ 70 लोक परत वचचे पडले लसीकरण नाशिल्ल्या कारणान, लसी नाशिल्ल्या कारणान. आनी त्या खातीर ही जबाबदारी जरी हांवें घेतली तरी ही जबाबदारी सरकाराची आसा हें सरकारान लक्षांत दवरपाक जाय. तिसरी गोश्ट ज्या कडेन आमी कॅम्प केल्या थंय त्या कॅम्पाक आमकां परत ते करपा खातीर प्रोत्साहन हेल्थ डिपार्टमेंट दितलें अशें खुद्द पयर मुख्यमंत्र्यान मिटिंगेक सांगलां. आज हांव परत एकदां शिटकावणी दिता की एक म्हणजे आज 18 ते 45 हे जे लोकांक लसीकरण आशिल्लें तें गोंयांत पोस्टपोन जालां. कारण गोंयांत म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 1 लाख सुद्दां लसी सद्या अवेलेबल ना. इट इज बिलो 1 लाख आनी त्या खातीर सिनियर सिटीजन्स म्हणजे 45 वर्सां ते 60 वर्सां वयले लोक जे येता ते जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आजून आमकां जवळ जवळ तांच्या खातीरूच एक्स्ट्रा 1,50,000 लस जाय. आनी 35% जर आमी 18 ते 45% लोक धरले जाल्यार नक्कीच
जवळ 4.5 ते 5 लाख लस आमकां तांचे खातीर जाय. हे सगळें जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत हे सक्सेसफूल जावचें ना. आनी त्या खातीरूच हांव सांगता, जो पर्यंत फूल लसीकरण लोकांक मेळना तो पर्यंत सरकारान लॉकडावनाक प्रोत्साहन दिवपाक जाय. लॉकडावन करपाची आवश्यकता आसा, कारण डिसीज व्हायरस जाच आसा. डिसीज प्रत्येक घराघरात पावत आसा आनी हाची जबाबदारी शेवट सरकार ह्या नात्यान मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर आनी तांचे जे मंत्री आसा तांचेर येतली, ह्या बद्दल दुबाव ना. तिसरी गोष्ट, जर येदा कदाचित सरकार हो निर्णय घेना आसत जाल्यार जे आमचे हायकोर्ट आसा तांणी सुमोटो हे पिटिशन घेवचें आनी IMAन जें कितें सांगलां तें करपाक तांकां लॉकडावन करचें. कारण गरज आसा सद्या लॉकडावनाची आनी ही गरज आज जर पळयत, कारण पयर 3,000 आशिल्ले, कालूय 3,000 आसा. आजचे फिगर आज सांजे पर्यंत आमकां मेळटले आनी हें जर कमी जातलें जाल्यार लॉकडावन होच उपाय आसा अशें प्रत्येकाक दिसता. आनी त्या खातीर हायकोर्टाक म्हजी जे आमचे जजीस आसा तांकां रिक्वेस्ट की तांणी हें सुमोटो पिटिशन घेवन हेचेर विचार विनिमय करचो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक. 3 दिसांचें लॉकडावन सोंपत येयलां, पूण जायते कडेन लोकांनी ताका बरो प्रतिसाद दिलो. खरें म्हटल्यार लोकांकय आतां हें लॉकडावन आनीक 15 दिसां खातीर तरी वाडयल्लें जाय. कित्याक तर कोविडान जो खवदळ घातला तो पळयत जाल्यार तेची साखळी तोडपा खातीर नक्कीच मजत जातली अशें आतां लोकांकय दिसपाक लागलां. तीन दिसांचें लॉकडावन सोंपत येयलां. आमच्या खबराकारांनी सावड्डें, कुडचडें, काकोडे, केपें, दिवचल अशा वाठारांनी वचून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. पेट्रोल पंप, हेल्थ सेंटरां, भाजी मार्केटां अश्यो कांय अत्यावश्यक सेवा सोडल्यो जाल्यार बाकी सगळें किण्ण जाल्लें दिश्टी पडलें. रस्त्याचेर चुकूनच कोण तरी दिश्टी पडटालो. पळया ह्या लॉकडावनाचे देखावे.
गोवा गव्हर्मेंटान 3 दिसांचें लॉकडावन जाहीर केलें आनी बिरेस्तारा सांजेच्या लॉकडावन सुरू जाल्ल्या शुक्रार शेनवार आयतार जाता. फाल्यां सरकारान जालो ओपन जाल्लें. फालच्यो सरकार फुडलें कांय जाना. पूण लोकांची मागणी आहा की लॉकडावन फुडें व्हरचें. आज 3 दिसांच्या लॉकडावना भितर सावड्डे, कुडचडे, काकोडा हे एक जेन्ना आमी पळोवणी केली तेन्ना पळोवपाक मेळ्ळें की चडशे लोकांनी शॉपां आपल्याले बंद दवरलीं. तातूंत भितर सगळी ग्रोसरीज खंय चालू आसताली. भाजीची आसा शॉपां ती चालू आशिल्ली. खंय पेट्रोल पंप चालू आशिल्ले, कांय बसीस चालू आशिल्ल्यो, कांय लिक्कर शॉप होलसेल चालू आशिल्ली. बाकी ओवरऑल फार्मासीज चालू आशिल्ल्यो. अश्यो कांय कितें जे एसेन्शियल म्हणटा एसेन्शियल गोश्टी थोड्यो चालू आशिल्ल्यो. आनी तातूंत भितर टेक अवे हॉटेल्स आसा तातूंत त्यो हॉटेल्स थोडी चालू आशिल्ली. लोकसंख्या तशी पळोवपा आज सावड्डेचो मार्केट आज आयतार म्हळ्यार बाजार पूण हजारांनी लोक असतात मार्केटाक. पूण खंयच कांय दिसना. एक 5% लोक खंय तरी आपल्याले बारीक बारीक डेली कितें नेसेसिटी आसता घेवपा आयले आसतले मार्केटाक. बाकी ओवरऑल सगळ्यांनी बंद दवरलेले 3 दिसां खातीर. काका कुडचडे काकोडा कुडचडे मार्केट असोसिएशनान म्हाका तेको दिल्लो आनी तांणी 3 दीस बंद दवरया. सरकार फुडें कितें करतले आमी एक एसओपी करून फॉलो अप करून बंद दवरपाचें. कित्याक कुडचड्यार गेल्ले कांय दिसां केसी वाडटा. कुडचड्या केप्यां सांग्यार हांगा तिनूय कडेन म्हाका दिसता काल पर्यंत सांजे पयलीं हजारांनी प्लस वयर केसी जाल्ल्यो. आनी ह्यो केसी देंवपा लागल्या. लॉकडावन अशें लोक म्हणटा की लॉकडावन हें मस्त आसा आनी हातूंत भितर म्युन्सिपालिटी पंचायत हांचोय बी रोल आसपा जाय अशें लोक म्हणटा. पूण म्युन्सिपालिटी हाजो पंचायतीचो खंयचो रोल दिसना. हांणी तर रोल केलो जाल्यार एक केसीस लोक घरा भोंवपाक कमी जाले. ही चेन तुटली आनी फुडें लॉकडावन कमी सरकारान सांगलें तशें अजून तरी वाडूना. पूण कमी दिसां भितर ह्यो चेन तुटली जाल्यार लोकांनी घर रावप अशें दिसता. गोवा 353 प्रवर सावर्डेकर सावर्डेचेर. केप्यां कुंकळे बाळ्ळे सगळें सामसूम दिसून आयलें. लॉकडावनाचो भलायके खातीर फायदो जाता आसत जाल्यार लोकय लॉकडावन पेलपाक तयार आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. पळयात हांगाचे देखावे. आज लॉकडावनाचो 3रो दीस आनी आज आयतार. आज जे शॉपांनी ह्या मार्केटान पळयली जायत मार्केटां ही सामकी खाली जाले कडेन आसात. खंयचेच मार्केट ओपन अशें म्हणना. आज लोकांनी ह्या कोरोनाचे पॅन्डेमीक जे वाडपा लागले कडेन आसा, केसीस वाडपा लागल्या, ही सेकंड वेव जी आसा ही चड जाल्ले कारणान लोकांनी आपणी जावन हे बंद दवरले कडेन आसा. आनीक हेजोच फायदो जी कोरोनाची जी चेन आसा, जे केसीस वाडपाची आनी डेथ जावपाची ही खंय तरी कमी जातली. तरी पूण लोक म्हणटात की ही 3 दीस या 4 दीस करून लॉकडावन करून हे जावपा ना. ही जर चेन तुटतली जाल्यार कमीत कमी 15 दीस तरी लॉकडावन बरी जावपा जाय आनी तेन्नाच आमी गोंय जें आसा गोंय हें सेफ उरतलें. आज खंय तरी कोरोना व्हायरस जो आसा ही सेकंड फेज आज आमकां लागले कडेन आसा आनी हेका जायते दोतोर त्रास काडटात. जायते स्टाफ जो आसा हॉस्पिटलाचो तो त्रास काडटा की लोकांक बरें करपा खातीर. पूण तेय खंय तरी हेल्पलेस जाल्ले कडेन आसा. कित्याक हांगा कोरोनाची जी वेव आसा ती चड जाल्ली आसा आनीक ही जर कमी करतलो जाल्यार एका लॉकडावन हो उपाय हे सगळे आमी म्हणटात बरोबर सगळे लोक म्हणटात. जे लॉकडावन 3-4 दिसांचे केला
ते 15 दिसां तरी हाडचे आनी 10 दीस तरी करचे आनी ही जी चेन आसा ती कट करची अशी सद्याक म्हणले कडेन आज आमी पळयतात केप्यां वस, बाळ्ळी वस, कुंकळ्ळी वस, नावेली वस सगळी जाग्यांनी सगळी शॉपां बंद आसात. आज आयतार जाल्ले कारणान आज गर्दी उरपाची मार्केटांक, पूण आज खंयच कांयच ओपन ना. सगळे लोकांनी जे शॉपवाल्यांनी आपल्या बरें जाय, लोकां बरें जाय, आपल्या लोकां बरें जाय ते तेणी केले कडेन आसा. आनीक हेच खातीर आज लोक खूब कमी आसा. गाडयो मातशी रस्त्यार दिश्टी पडटात पूण त्यो खूब कमी आसात. पूण हेजेर जर आमी जर मात करतले, कोरोनाची सेकंड वेव जर आमी तेजेर जर मात करतले जाल्यार आमकां लॉकडावन हेच उपाय आनी लॉकडावना शिवाय आमचे कडेन उपाय उरपाना. कित्याक आमी कितले म्हणो की हे हो फोर्स यूज केल्यार तो फोर्स ना, हेजेर कांयच ना. जो पर्यंत आमी जर घरां बसले, आमी घरां रावले जाल्यारच हो जो कोरोना व्हायरस हो पयस जातलो, नाल्यार जावपाना. गोवा 365 खातीर कुंकळच्या रमेश नायक रावत. कोविड महामारेन गोंयांत खवदळ घातला. सरकार आपले परीन परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर वावुरता. सध्या उपचार घेतले जाल्यार गोंयांत बेडींचो उणाव जाणवपाक लागला. बेडींचे चवकशे खातीर सरकारान एक फोन नंबर जाहीर केला. नोंद करून घ्या तो नंबर 0832 2494 545 0832 ह्या नंबरा वयल्यान फकत बेडींची चवकशी करची. दुसरें म्हटल्यार गरज तेन्नाच हो कॉल करचो अशें मागलां. 1 मे मेरेन राज्यांतल्या कोविड पेशंटांक मेळिल्ल्या लसींची म्हायती गोंय सरकारान जाहीर केल्या. म्हायती फुडें दिल्ले प्रमाण गोंयांक मेळिल्ल्यो लसी 5,31,720. 1 मे मेरेन जाल्लें लोकांचें लसीकरण 3,46,246. 1 मे मेरेन दिवन जाल्लो पयलो डोस 2,72,443. 1 मे मेरेन दिवन जाल्लो दुसरो डोस 73,803. 1 मे मेरेन अतिरिक्त जाल्लें लसीकरण 1,81,530. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 12 जाणांक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत मरण आयलें. 24 जाणांक गोवा मेडिकल कॉलेजींत मरण आयलें. मडकयच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत मरण आयिल्लो एक पेशंट हाडलो. उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत मरण आयिल्ल्या दोगांक हाडले. उत्तर गोंय खाजगी हॉस्पिटलांत एकल्याक मरण. 54 कोविड पेशंटांक मरण. गोवा 365 ब्युरो. आणि आयचें खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.